नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. प्रुडंटाच्या दुसऱ्या मूड ऑफ द स्टेट सर्वेचे राजकीय प्रतिक्रिया. काही खुशी काही गम. बीजेपीचो आपाक तोमणो, काँग्रेस कोत्र. आपाक मानवना. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा 70% बदल जाय. ट्रिपल तलाकान घरकान्नीक डिवोर्स दिवपी शरियाक तेको. व्हॉट्सएप फोनाचेर दिवेतात तलाक. मुस्लिम लॉ बोर्डाचो मोदी सरकार आनी युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाक आव्हान. सुपरसॉनिक उपरांत सनबर्न पुण्यात. सनबर्नाची गोंय पुलिसांक 2 कोटींची तोपी. एंटरटेनमेंट टॅक्सी बुडयलो. देणी भरची पडटा म्हणून ईडीएमूच पुण्यात शिफ्ट. चोडणा फेरयेकडेन फेरीच्या ड्रायव्हराची आबूजपणा भुजली. रेवेचो ट्रक उदकान. रेवेचो ट्रक फेरयेत गेलोच कसो लोकांक प्रस्न. ट्रकवालो म्हणटा फेरीवालो सुबेज, ताजेर एक्शन जाय. प्रुडंटाच्या दुसऱ्या मूड ऑफ द स्टेट सर्वेत बीजेपीची तागडी मातशी जड. काँग्रेस, आप आनी मोगोची सिटां देंवता म्हणून दाखयता. सर्वेचे राजकीय प्रतिक्रिया येवंक लागल्यात. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा आदल्या एका सर्वेचे गोंयभर बोर्ड मारल्यात तशें आपण आता प्रुडंटाच्या सर्वेचे मारचे. आपाक सर्वे मानवलो ना. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा 70% लोकांक पर्याय जाय इतले खरें. काँग्रेस तर सर्वेचेर उलोवंकूच तयार ना. पळयात रिपोर्ट. प्रुडंटाच्या दुसऱ्या मूड ऑफ द स्टेट सर्वेचेर कोणाक खुशी कोणाक गम. सर्वे प्रमाण आयचे घडयेक इलेक्शन जाल्यार 18 ते 20 सीट काडून परत बीजेपी येता. बीजेपी म्हणटा 26 काडटा. तुमचो सर्वे पळयलो तरी आसतना म्हाका विश्वास आसा 26 पर्यंत सिटां पर्यंत आमी वतले. तशेंच म्हाका आप पार्टीक सांगूंक सोदता हांव की तेंच्यांनी कौटिल्य एक सर्वे केलो तेजे सगळे पॅनल लायल्ले. मागीर तांकां हांव विनंती करता की तेंच्यांनी परत फ्लॅक्स करचे आनी गोंयभर लावचे की जे तांकां दाखयली पयली 27% तेज्या वयले ते आतां बिलो 10% आहे. ही तेंच्यांनी सगळ्याक बॅनर लावचे जे गोंयभर ते लायतात कौटिल्याची सर्वे घेवन. तसोच प्रुडंटाचो सर्वे म्हणून तेंच्यांनी हो सगळ्याक लायलेलो एक बरें जातलें. मगोक सर्वे कोत्र गेला. आदल्या सर्वे प्रमाण मगोक 3 ते 4 सीट मेळटाले. ह्या सर्वेत ते 2 ते 3 पावल्यात. सुधीर म्हणटा प्रुडंटान सॅम्पल सायजच कमी दवरल्या. फर्स्ट सर्वे was recommended that there will be a change in the government. Second survey recommends that there will not be a change in government. Very good. Number 2, the survey जी जाल्या ती फक्त 100 मनशां पुरती मर्यादीत आसा. म्हाका दिसता ती कमीत कमी 3000 एका कॉन्स्टिट्युएन्सीत 3000 लोकां पर्यंत वचपाक जाय तेन्नाच ती सर्वे खरी अशी म्हाका दिसता. कारण काही बाबतींत म्हजें उदाहरण जेन्ना हांव घेतलें की म्हाका 70% तुम्ही वोटिंग चार्जेस दिला. आय पर्टिक्युलर से देर इज नो ऑपोजिशन फॉर मी इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. ते सुद्दां तुमचें चुकलं अशें दिसलें म्हाका. आपाक सर्वे मान्य ना. आदल्या सर्वेत तांकां 4 ते 5 सीट दाखयल्ले. आता ते देंवन 2 ते 3 पावल्यात. ते म्हणटात हेवीवेट पॉलिटिशियनांक भिवन लोक मतां घालतात म्हूण असो सर्वे आयला. I don't think it has captured the real mood of the voter. As far as we are concerned, there is a groundswell of support that is getting generated. Maybe there are some areas where the reach of the volunteers has not been to the desired level, but overall the people are rooting for a change. The change that they want is to do away with the mainstream parties, the Congress and the BJP, and we have, I think, given the right alternative. So in that respect we would not agree with the survey. There are factors to, maybe the survey has reflected the kind of situation where people are in fear. People have been made to fear these mainstream politicians, and that is what we want to liberate them from. And काँग्रेसीक प्रुडंटाचो सर्वे सामकोच कोत्र गेला. फाटल्या सर्वेत 12 ते 13 सीटांचेर आशिल्ली काँग्रेस 2 म्हयन्यांनी देंवन 8 ते 10 सीटांचेर आयल्या. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन फालेरोन सर्वे सारको ना म्हूण रिएक्शनूच दिले ना. 70% लोकांक सरकार बदलिल्ले जाय हो पॉयंट गोवा फॉरवर्डान उखल्ला. म्हाका दिसता द मेजर टेक अवे गोवा फॉरवर्डाक ह्या सर्वेंतल्यान जो निश्कर्श काडलो तो की 70% गोंयकार 70% वोटर्स हे बीजेपीचेर रुलींग पार्टीचेर सॅटिस्फाय नात.
सो हातूंतल्यान अशी निश्कर्श काडपाचो की ऑपोजिशन फोर्सीस एकठांय येवपा जाय आनी हें पळय डिसॅटिस्फॅक्शन आसा ताजेर ते एनकॅश करपाक हे सर्वेंतल्यान अशें दिसता की काँग्रेस पार्टी अजून पसून लोकांची सेंटिमेंट्स काँग्रेस पार्टीच्या फॉर अशें जालें ना आनी काँग्रेस पार्टी ऑन इट्स ओन मे जस्ट रीच डबल डिजीट पूण खंयच लागीं पावपा ना एक अल्टरनेटीव सरकार दिवपाक. आयचे घडयेक इलेक्शन जाल्यार खंयचे पार्टीक वजन कितले ताचो अदमास घेवपी हो सर्वे. अजून इलेक्शन डिक्लेअर जावपाचें आसा, उमेदवार डिक्लेअर जावपाचे आसात. ऑपोजिशनाची परिस्थिती क्लियर जाली काय प्रुडंटाचो प्री पोल सर्वे 2 म्हयन्यांनी येवपाचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.